परपेतसुकर साहेबिनीच्या नोवेनाचो 10 बुधवारांतलो 4थो बुधवार देखून ह्या नोवेनाक साहेबीन माईक उलो मारून तेच्या तेरसांत वांटो घेवंक गीत घेवया. सगळी सांगातान मेळया टी 40 पान 223 बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सत्मानता देवा सर्वपदवीदार बापा सरकार आणि पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सभावलो अंकवार मारीत हांवन जल्मलो पोंच ब्लादा खाल तांणी खोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांची बोगसणी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटा तितलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. आजच्या दिसांनी येळया 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पुतवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटा तितलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा वस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर मिनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जितायसा
स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेच पोत जे थांयसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेच पोत जे थांयसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेच पोत जे थांयसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेच पोत जे थांयसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वथा आमेन. ओ म्हणजे जेजू भगोस आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उज्यांतले सरकार वर सगळे आत्म्याक उदी करून कडांक चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातूच आपलेच पदवीन दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातूच 40 दिसांनी पोरजडीत जावन स्वर्गार चडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस. भग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या जेजू भगोस आमकां निवार आमकां एमकरांतल्या उज्यांतले सरकार वर सगळे आत्म्याक ती करून कडांक चड गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सरकार वेतूच पाटोल्यो दिवस प्रिन्स सांता सनाकान मेळिल्ली सुवातेर जुयांसली आंकवार मुरयां आनी आपोस. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटा तितले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस पोत जे थांयसा
व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरस्पोत जे थाईसा व स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वथा आमेन. म्हज्या जेजू बगो शमखान निवारण कायम करांतले उच्यांतले सरकारवर सगळे आत्म्याक कृती करून कडांक चड गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मन्ना उपरांत आंकवार मारी साबार वर्सांनी सरकार गेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओसऱ्या मोदें तू सदैव
आणि सदैव तुझो पूज जेजूस. मग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आधी आता आणि सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजू बगोस आमकां निवारण कायम करनातले उच्चांतले सरकारोर सगळ्या आत्म्यांक ती करून कडून गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर भू पवित्र त्रित्वेन आंकवारमच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे ताईंसा उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवारण कायम करांतल्या उज्यांतले सरकारवर सगळ्या आत्म्यांक ती करून कडांचड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी काकतीचे माये तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवांचो आमी परदेशी इवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल श्राद्धीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवळे आनी दुलोब मोगाळ आंकवार मारी. ह्या परदेसो उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे माई आमचे खातीर माग क्रिस्ताचे बासावण्यो आमकां फावो जावचे. बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. Zurtoloida Tačera sogles mogače
सगळेच मोगाचे सोडान उजवाड सुरगीचो आमचो देव आमचेर मागोयता सोमेसा लागीं आपयता आमणाची बोटी चोवयता सोडान उजवाड सुरगीचो आमचो देव आमचेर मागोयता सोमेसा लागीं आपयता Tačera sogles mogače Omes moraz vortoloita Tačera sogles mogače बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागेन कॉर्नेल पाप साहेब तशेंच बागेन सिप्रियान बिश्प साहेब ह्या दोगूय रोगशास्त्र्यांची परब हो स्मरण करता. तिसऱ्या शेंकड्यांतले हे दोगूय भाग्यवंत खेरीत गवळीक उर्बेन भरिल्ले आसले. आपल्या हाताखाल आसलेल्या शेडयांची तांणी जोडटून घेतली. पवित्र सभेचेर जायतीं मोडां उप्रासतालीं ते काळार ते मोडांचेर झुजूंक आनी खरी शिकवण पवित्र सभेन शिंपडावंक ते वावुरले. आज हे दोगूय रोगशास्त्र्यांचो मार्तिरींचो उगडास करतना पवित्र सभेंत आमी एक एकलो उर्बेन आनी मोगान जियोंक मागुया. देव आमोरेस्त, देव म्हळ्यार मोग, आनी हेच मोगान बागीन कॉर्नेल आनी सिप्रियान हांणी पवित्र सभेचो मोग केलो, आपले पोरजेचो मोग केलो, तांचे सभेन देवाचो रूपकार पळयलो. आमचे सभे अशेंच जावंक हे मिसा बेटींत तांचे मजतीन आमकां कृपा मागून घेवया. आज आमी चवथो बुधवार 10 बुधवारांतलो समारंभ पेपे सुको साहेब मांच्या मनाक हो दीस पाळटना सदांच आमकां आदार दितले मायचे मजतीन सगळे वायटांतली आमकां राख आनी निवार म्हूण मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या प्रार्थूया. आज आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समारंभ केल्या पासून मागूया. मरून गेल्ले आमचे भाव भयणांक देवान आपले काकुतीन सासणाचे विसवान घेवंक मागुया. पिडींत आसलेल्यांक बरी भलायकी, भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडीक सांपडलेल्यांक
देवाची पेखवणी मागूया. तांची निगा घेतलेल्या वैजांक, नर्सिंग आनी सगळ्या कर्मचाऱ्यांक देवाचो आदार मागुया. पयस पयस आसलेल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करुया आनी आयचो अबुधवार समरुमतेल्यांक सायबिमांच्या शरणा खाला घालुया. देवा आमचे बापा, तुझे पोरजेचे सेवेक बागेवन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रक्षाशी तुवें करून दिले. तांचे विनोदीन भावार्थांत आमकां घोट आनी थीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमी हांव तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भगवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. भावां भयणीनो, अदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वांसटी घांट वो किणकिणट्या कांसाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचे देणे म्हाका आसो. सगळ्या गुटाची ओळख आनी सगळी विद्या म्हाका आसो. आनी दोंगर लेगून एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसो. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्ही. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितलें वांटीन, म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्व ना. मोग माणसुकेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोदिना, राग धरिना, वायट घेतलां तें मनान बाळगिना. ओनिथींत मोग खुशाल जायना, स्वतान खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सोत मांदूंक, सगळ्यांचो बोरवांचो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचे देणें सोरतलें, आत्व्यो भासो उलोवचे देणें न्हू पयत जातलें, विद्येचें देणें सोंपतलें. पूण मोग कदीच सोरना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण. पूण संपूर्ण तें येतूच सगळें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणा वेल्या वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप रूप पळयतले. आतां म्हाका ओळख आसा ती अर्दी खरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवांचो आनी मोग. पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासा, 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें.
सोकलीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब: जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडलें. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब: जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. जेजून म्हळें, हे संस्थिच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची, ती कोणा सारकी मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलाप केलो पूण तुमी रडली नात. तो स्नान जाता जुवां जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पिये नासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भणी भावनो, असलेकूय एक सोबीत फिल्मांनी एक्ट करपी एक्ट्रेस आमी हिरोईन म्हणटा, अभिनेत्री म्हणटा, खूब सोबीत दिसताले, बरें एक्टींग करताले. ताणेंकूय आपल्या घरांत आपूण रावता ते कुडींत, त्या रुमांत आरशे घाले सोरभोंवती आनी ते आपल्याचेरूच नदर मारून आरशांतल्यान आपलें रूप पळोवन खंय खूब मुरगळटाले, खुशाल जाताले, आपूण सोबीत दिसता म्हूण. कांय वर्सांनी खंय ते फिल्म एक्ट्रेसाक ते मोठें जालें आनी मोठें जावन ताची कुडीची शेप मातशें बदलली. ते आपल्याकूच आरशांत पळयतालें तेन्ना ताका बरें दिसनासलें आपूण मोठें जाला म्हूण. देखून ताणें खंय ते आरशे काडले आनी दुसरे आरशे घालूंक लायले आनी त्या दुसऱ्या आरशांनी शी वूड हॅव अ डिस्टॉर्टेड इमेज. म्हळ्यार त्या दुसऱ्या आरशांनी पुरान खंय तें बारीक दिसतालें, सोबीत दिसतालें. आनी आपल्या रुमांत आसतना ते आपल्याकूच पळोवन मुरगळटालें. पूण भायल्यान वेचोच ताका लोक कोण कोण म्हणटालो, तूं मोठें जाला, यू हॅव पूट ऑन वेट, तूं बरें दिसना. प्रोड्युसर ताका घेनासले बिकॉज शी वॉज नॉट द सेम. बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी अशी एक म्हणणी आसा इंग्लीश भाशेन.
जेजू आयज आमकां कितें सांगता? जुआंव बातिस्त आयलो कांय खायनासतना, चाकी नासतना पिराचीत करून आयलो, दोणवण करून आयलो, उपास करून आयलो. आनी लोक ताका म्हणूंक लागलो ताची देंवचार बसला, ही इज पुजेस्ड, देंवचार बसला. जेजू 2 वसुदारांचो वायट रस्त्यार चलतनाचो इश्ट जाता. स्वर्ग राज्याचे चित्र दोळ्या मुखार घालतना वेडिंग बँकवेट म्हूण घालता. पातकेंगेर वचून जेवता खाता आनी ते ताका म्हणटात ओ सोरोप येता तसलो मनीस, ओ पोरच्यो, ओ मेसियस जावंक नजो. दोगांयकूय ते भायर येतात, निबा सोदतात, निबा सोदतात, आपले खरें रूप पळोवंक विसरतात. आमकां मन बदलपाची गरज आसा. आमी देवाशी परतून येवंक जाय. हें तांच्या मनांत वचना. आनी ते जावं जुआंव बातिस्ताक जाका देव आपल्या पुताची वाट तयार करून पाठयता, ताका ते देंवचार बसला म्हणटात. आनी जेजूक वायटव्यांचो, पातक्यांचो, 2 वसुदारांचो इश्ट म्हूण सोडून दितात. बाबा म्हणिनो, जायते फावटी असलीच आमची गोच आमची गोत ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन जी भुरगीं खेळूंक लागतात, खेळटना तांचे मदें आसलें नाचपाचो वो रडपाचो खेळ. आनी ती रडपाकूय आनी नाचपाकूय न्हयकार दितात. बाबा म्हणिनो, आमचें सगळें अशेंच कितें जायते फावटी आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत, आमच्या धर्माच्या जिवितांत आमी जायते कितें मनांत घेवन आसता फारिजेव धर्मशास्त्रा भाशेन, आनी तें काडूंक आमी सोदिना. आमी कितें करून आयल्या तातूंतच आमी खुशाल जाता. ह्या अभिनेत्री भाशेन आमी आरशाक उदार करूंक तयार आसा, आमकां मुदार करूंक आमी तयार ना. आनी आमकांच मुदार करूंक खरें मन बाबार्थाचें, खरें मन पवित्र सभेचें, आयच्या काळाचें आपणावंक अवघड. हाका लागून आमकां नवी दिशा जाय. आनी ती नवी दिशा भाग्यून पावलू आयच्या कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीन 13वे आबेश्वरान सांगता, सगळ्याहून सोपून तो मोग. जूय मोग आसा थंय देव आसा. जूय मोग आसा थंय भावार्थाची मुळां पाळां घोट आसात. कोणूय कसली शिकवण जावं ती बदलपाक ना, कित्याक देवांत आमचें जिवीत आसा. आनी मोग कित्यांत आसा तें आज भाग्यून पावलून सरळ उतरांनी आमकां दाखोवन दिलां. आज आमी आमच्या घराच्या वावरांत मिसळ जाल्ली आसतना, ऑफिसांत आसतना, वो खंय आसतना मनान धरया, देव आमकां आपल्याचें आपयता. आमची दिश्ट, आवर विजन, आमची नदर आमी जायते फावटी हांगा थंय बदलूंक जाय. जें कितें आमी इतलो काळ घेवन आयल्या ताची नवी दिशा घेवंक जाय. आनी मोगान देवाच्या आनी एकामेकाचे आमी आमच्या भावार्थाची यात्रा फुडें व्हरूंक जाय. सगळ्यांत आमी देवाचें आसणें पळोवंक जाय. तर हीच कृपा आमकां मागतना आज हो बुधवार, 4थो बुधवार, 10 बुधवारांतलो समोर म्हणटना सायबीण माय जिणें आपलें आख्खें जिवीत देवान घालें, देवाचे कुशीक सदांच होय म्हळें, तीच आमकां आनी आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक आमी मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C14 देणी आमची, पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी
आमची भेटून हाडटा आमची काळजां तातून घालता आमची मनां तूं कोरपिता स्वीकार करून तातून म्हाका गोवा उडो आंध्रार हाडटा ताका धरून समोर गिता आमची चुकून चोर भेटोयता मानून घे म्हूण विरोध करता भयणी भावनो ही आमची बेट सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेश्वरा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या बागेन रोग शास्त्राच्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलेली तुजे पोरजेची देणी दयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश दोग सोंसूंक जेजूच्या बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तीरपण मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधरान शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. कॉर्नेलियस आनी सिप्रियान तुज्या रोगशाश्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोड करताय आनी अशें आमच्या असक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपुनायेन तूं पर जोडायताय. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोळकळांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत चोयतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाफांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दोता. आमचो आस्कारी भाग्योत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाप्पा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. भयणी भावनो भाग्यान पावलो आमकां मोग कित्यांत आसा तें दाखोळ करता. मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय. मोग वायटाची रिकॉर्ड दवरिना. मोग काळजांत वायट बाळगिना. सगळें सोसूंक सगळें समजूंक मोग तयार आसा. आनी जेजून आमकां खरी मोगाची खात्री दाखयली. आमी पातकी आसतना आमचे पासत आपलो जीव दिलो आमकां बापाची मोगाची भुरगीं करूंक. आज जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मागता आसा खरो मोग कितें तें ओळखूंक आनी मोगान जिवंक आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाखांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणेच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पडूचे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. आमी एकामेकाक कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतली. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सुभागी. आमचे भितर म्हाका फावना पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. जेजू दाखवेल आमी फाटे D14 पान 54, D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बापाक ती सामर्था माये मोगा. ओदीक व्हडलो गोरच्या माना फाटे बेटा गोरचे बापा. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्योन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रोक्षाशें सोगडास करून तुज्या अशक्त भुरग्यांक दीर दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्योंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक गोवाय दिवचे खातीर हे जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याची गोठायेन दयाळपणी आमकां तूं बोर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन मारी तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्यो. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्यो. दुसऱ्यांकूय तुजे थावन ओडून हाडूंक शोकते भितर सर्व आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सुपूर्द मोग एक पवित्र मोल आनी तुज्या पुता सोवे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितले माई आमची पासत विनोदी कर. प्रार्थुये सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें मारयेच्या एकाच उतरान गल्ल्याच्या काननोग्रांत
उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेचे आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिजे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. या आदाराचे माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक भाव, ताळणेंत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी या आदाराची माई व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोश दूख, हुस्के खोती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयीन जतन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मोन एकठांवन मोगान आनी सुस्निकायेन सगळें सुसूंक आदार दी. आमचे पाप साहेबाक, वीस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवा आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एक चारांत आनी धर्मीक एकवटान जिये अशें कोर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस बावरजेंच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुजे स्वताचो उजवाड पळयवचो आनी तुजे मोगाची ऊब भोगिशी कोर म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमचे काशा गरजो आमच्या आदाराची माय थंय आमी घालुया. बावरतेची मागणी या आदाराची माई तूं गिरेस्त शिवदार. देवाची सोदेणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत रावन तूं आमच्या पातकांचे मोक्षणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेताव. ताळणेच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी भाडा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जियो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय समूह आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवन शरणा काला जियोंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मारिये कृपेन बलुले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे बसत विनोदी कोरे देवाची भाग्यवंत माई क्रिस्ताचे वासवण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवन आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ जाणता तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिळेवंतांक आशिर्वाद. सुम्या कुडीच्या अशक्तायेन कोश्टोतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन
बेगीच तुझे दोयन बोलाकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसून तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सभे आसून तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे वयर आसून तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शेवटाचे गायन गावया. मारिये सदांच आदार तुजो. टी 19 पान 216. टी 29 पेज 216. मारिये सदांच आदार तुजो. जावशे